सोदूनी खोरो सगल्या काळजान इसमूक तुजो हांवें सदांच करूंक फावो देवा तुज्या मोगाक लागता काळीज म्हजें तुका दिता काळीज म्हजें तुका दिता. मार्कूचें शुभ वर्तमान. दुसरी दर्याचे वेलेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सोरशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकवण दिली. फुडें चलून वेताना मांडवीर बसलोल्या लेवीक आल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताच्या घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार दोनू सोल्दार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसलेले. तर हातले जायते जाण ताचो पाटलाव करताले आनी तो दोनू सोल्दार आनी वायटोव्यां बरोबर जेवता खाता तें पळोवन फारिझेव पक्षाच्या धर्मशास्त्र्यांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, दोनू सोल्दारां आनी वायटोव्यांक बरी तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता. हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरें आसात तांकां न्हय पूण वायटाकारांक ही वैजाची गरज. तर हांव सुगुण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक आयलां. देवाचें उतर हें.